Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एक सजेशन आयला की असेंब्ली सेशन एक दीस आसचें. ओके. आमचें म्हणणें कितें आशिल्लें की असेंब्ली सेशन जर एक दिसाचें घेतलें जाल्यार इट शूड बी ऑन वोट ऑन अकाउंट. ओके. कारण बजेट पास करपाक, कारण हें बजेट आसा तें सगळें फूल रिसेट करचें पडटा. ह्या बजेटाक आतां अर्थच उरूं ना. मागीर अशें ठरलें की ऑल धीस एस्पेक्ट्स वील बी डिस्कस्ड इन द बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटींग. स्पिकरान सांगलां आपूण एक थोड्या दिसांनी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग आपयता आनी ताज्या पयलीं बाकीच्या राज्यांनी कशें चलना, कितें करता, वॉट दे आर डुईंग इन सच, बिकॉज महाराष्ट्रा सामकें हें आसा, दिल्लीक हें आसा, अशें थंय कशें चलना ताजें इन्फॉर्मेशन सगळें हाड म्हटलं तांकां. सो स्पिकराचें म्हणणें आशिल्लें की आमी अशें करया की एक दिसाचें करया आनी मागीर फूल फ्लॅज सेशन केन्ना ठरोवपाचें, कितें करपाचें तें करया. So एक consensus जाल्लो आहा की because of the failure of the government to protect public health, we will have to concede to just a constitutional requirement to approve the vote on account for another 4 months. We are not willing to pass the demands. 4 म्हयन्यांक एक दिसान एक वरान तांचे सगळें बजेट इररेलेवंट बजेट पास करपाक आमची तयारी ना. आमी सजेस्ट केल्लें व्हर्च्युअल असेंब्ली करची. व्हर्च्युअल असेंब्ली आज व्हर्च्युअल पार्लमेंट जावपाक शकता अशें परिस्थिती आहा. पूण आमची ही असेंब्लीच फेल जाल्ली आहा. सो व्हर्च्युअल असेंब्लीन हे खंयचे करतले आनी 1-2 वर्सां वतली. व्हर्च्युअल असेंब्लीच तकलेन येवपाक खंयच्या. तुम्ही सहमत आहा? जुलयच्या लास्ट विकात जी असेंब्ली आसा ती एक दिसाची करची अशें ठरलां आनी सगळो जो बिझनस आसा तो बिझनस BAC मिटींग आमची जी जातली त्या वेळार डिसायड करपाचो. ताजे पयलीं काही गोश्टीची जाणीव आमी सगळ्यांनी तांकां करून दिल्या. एक जशी जे कमिटी आसा तांचें फंक्शनींग, त्या नंतर जे क्वेश्चन आवर आसा तो घेवचो की ना, त्यानंतर बाकीचे जे विशय आसता ते, मागीर सरकारी बिल्स विशयी, हे सगळ्यो गोश्टी BACच्या मिटिंगेंत आमचे ठरतले. इवन आम्ही आमची गॅलरी रिकामी ठेवून सुद्धा, वेदर इट इज लेजर स्टाफ, वेदर इट इज पुलीस डिपार्टमेंट, फायर सर्विस, हेल्थ, डिफरंट गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, MLA स्टाफ, मिनिस्टर स्टाफ, तेन्ना त्या हितून परत कितें तरी खंय नवीन उद्रेक जावचो न्ही कोविडाचो ह्या सगळ्या सेशनाच्या भितर. पूण सगळ्यांनी आमी चिंतलें की आमी 1 डे सेशन घेवया आनी त्या सेशनाचो जो हे आसा एजेंडा जो आसा 1 डेचो हो BAC मिटींग सरितली आनी 8-10 दिसांनी, आनी फुडलें सेशन जें आसा मोस्टली इट वील बी इन द मंथ ऑफ डिसेंबर अशें आमी चिंतलां. जें सेशन आमी लाँग घेवया अशें म्हूण आयज एकमतान सगळ्यांक थारलेलें आसा.